मोगाचे परचोडान उजवाड सर्गीचो आमचो देव आमचेर पागयता सोमेसारागी आबयता आपणाचे भोवती सोबयता परचोडान उजवाड सर्गीचो आमचो देव आमचेर पागयता सोमेसारागी आबयता आपणाचे भोवती सोबयता परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा म्हणेनो जेजू बरो गवळी आमी ताच्यो शेळयो कश्यो जायते पावटी तरेतरेच्या कारणाक लागून आमी सांडटा ताची सरशिली कोडसरून पयस आमी वेता जाल्यार जेजू बरो गवळी कसो आमचे सोदीक येता आनी आमकां तो सोदून काडटा आनी खुशाल जाता. हीच असली खुशालकाय आमी अनुभवूंक आनी परतून जेजू बऱ्या गवळ्या सरशें वचूंक आमकां आदार दी म्हूण हे मिस्साचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पात खावळकून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बरीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बरीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या गागुतको सोम्या गागुतको सोम्या गागुतको सोम्या गागुतको क्रिस्ता गागुतको क्रिस्ता गागुतको क्रिस्ता गागुतको क्रिस्ता गागुतको सोम्या गागुतको सोम्या गागुतको सोम्या गागुतको सोम्या गागुतको. प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरज ओगेपणान बाबा मुखार धरुया. आयची कोण आपलो जोम दीस मनयतात काजराचे वरस मनयतात तांकां मागणें धरून तांकां देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागून घेवया. पिडींत आसात कुडी आत्म्याची भलायकी सोदतात ही पिडेक लागून कश्टवतात पिडेक सांपडलेलीं आसात तांकां सगळ्यांक कुडी आत्म्याची काळजामनाची भलायकी मागुया. त्याग सॅक्रिफायस आप खुशेन ही पिडेची सेवा करतलीं जायतीं आमची भावां भयणां आसात तांकांय मागुया. तांकां गोठाय बळ देवान राखूंक सांबाळूंक आमकांय सुरक्षीतपणी दवरूंक मागुया. जाणी कोणी आपणा पासत मागूंक लायला जांकां आमी मागतले म्हणून सांगला तांचो उगडास करुया. जी कोण मरून गेल्यान तांकां सासणीक सूख
जेजूचें पुनर्जिवनपण फावो जावंक मागुया. सर्गींच्या बाबा, आम्हा गरिबांची धन गिरेस्तकाय तूं भाग्यवंत क्लाराचें काळीज दुर्बळकायेच्या मोगान तुवें भरलें. ह्या संवसारांत खुशे मनान गरीब जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां करपा दी आनी मरणा उपरांत तुका रूप बगून तुजे अगणीत धन गिरेस्तकायेन दादोशी जावंक खोनवळायेन आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. एझेकियल प्रोवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, तूं मनशाच्या पुता, हांव सांगता ती उतरां आयक. ते फितुरे जाती भाशेन तूं फितूर जावं नाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव दिता तें खा. हांवें पडलें आनी म्हजे वाटेन उबारलेलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कवडो आसलो. म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो. ताचेर फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलोलें आसलें आनी ताचेर बरयलोलें आसलें तें हें: रुदन, विलाप आनी हास्कार सुस्कार. आनी ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुका दिलां तें खा. हो कवडो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें तो कवडो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव कवडो दितां तो खावन दादोशी जा. हांवें तो खेलो आनी म्हज्या तोंडांत तो मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या घराण्याशी वच आनी हांवें तुका फर्मायलां तें तांकां सांग. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें म्हणया. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव गोड गोड मोव कशें. सगळी दोन गिरेस्तकाय म्हणलेले परी तुज्या कायद्यांच्या मार्गार हांव संतोशी जाला. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब: तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली सुमूर्त. तोंडांत गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब: तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. तुजी खोशी म्हळ्यार म्हजें सासणाचें दायज. तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञाक आशोन आशोन खोर्शेता म्हजें व्हड्डें तोंड जाता उकटें. जबाब: तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. उद्गार. Sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi. सोमी म्हणटा, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत
आनी ल्हानवीक काळजाचो. सर्वेस्वराक जोय जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, सुर्गीच्या राज्यांत सगल्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकल्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर ओर तुमी नव्यान धाकट्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय सुर्गेच्या राज्यांत तुमी भितर सरचे नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्यां परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्या एकल्याच लेगून तुमी बेपरवा करीची न्हय, कारण हांव तुमकां सांगतां, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामळ थांबनासतना पळयत आसत. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार न्हंयानूय दोंगरा सोडून हिंडांतली पेल्यान सोल्ल्या तिका तो सोडूंक वेचना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलोल्या 99 शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक कुशाल जाता. ते परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसलोल्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या आनी आपुरबायेच्या भावा भयणांनो, आमचो देव मोगाळ न्हंयानूय शेळयांक थंयच सांडून एक शेळयेक जी सांडल्या तिचे सोदीक वेता आनी ती मेळ्ळी म्हणटकूच तो कुशाल जाता आनी विंगेंत दवरून तिका परत आपल्या इंडांत तो हाडटा. हे वणीचेर जेन्ना हांव नियाळ करतालो म्हाका एक फामिलीचो उगडास आयलो. फामिलींत आवय, बापूय आनी ताचें एक धाकलें भुरगें. पयलेच फावट तीं वालांकानीक सायबिणीक भेट दिवंक गेलीं. तांच्या जिवितांत अमुर्कीच कुशालकाय, कित्याक पयलेच फावट तीं थंय गेल्लीं. नवें पडोवप तांच्या जिविताक कुशालकाय हाडली, पूण दूख तांच्या जिवितांत जेन्ना हें ताचें एकलेंच भुरगें सांडटा. नवो जागो, नवी भास, न्यू लँग्वेज आनी कुरवांनी तीं एकामेकाक लागीं विचारतालीं. कितें विचारतलीं? तांचे लागीं फोटो देखून आसूंक ना. ह्या वेळार तीं भावार्थान देवा लागीं मागतात आनी सायबिणीक उलो मारतात. आनी ह्या वेळार तो धाकलो भुरगो थंय रडटा. एकल्या भुरग्याक सांगाता झाडा पोंदार आसा तें पळोवन आवय धांवून वचून ताका वेंक मारता आनी तीं अशीं उरगातात. असली कुशालकाय आमच्या जिवितांत आमकां केन्नाच मेळूंक ना. खऱ्यानूच जेन्ना आमकां सांडलोलें कितें मेळटा तेन्ना आमच्या जिविताक कुशालकाय भोगता. आयच्या शिव वर्तमानांत अशेंच कितें पळयत हांव. 100 शेळयो आसल्यो, तातूंतली एक शेळी सांडटा तेन्ना
हीण राखपी ती सोदूंक वेता आनी ती मेळ्ळ्या उपरांत तिका हांक्यांत धरून तो परत हाडटा आनी तो एकदम खुशाल जाता. तेच परी आमचो देव जेन्ना आमी जिवितांत सांडटा तेन्ना आमची सोदीक येतलो आमचो देव आमकां सोदूंक येता आनी आमकां वेगेन धरून तो खुशाल जाता. आमी आमच्या जिवितांत सांडले काय घोडे आमी आमच्या जिवितांत व्हडविकायेक लागून सांडूंक येतात. घोडेक आमी आमच्या बोडाचेर पातयेवन देवा सोरचिली आमी पयस गेल्या. पूण आयच्या शिव वर्तमानांतूच जेजू आमकां सांगतलो ल्हान भुरग्यां परी जायात कित्याक सुर्गेचें राज ल्हानविकाचें. घोडेक आमी आमच्या जिवितांत आशेक लागून सांडल्या. पयशे संवसारी मोन आमचे भितर आयलां आनी ही खुशालकाय आमकां सारकी पूर्ण पडून दिना. पूण जेजू आमकां आयज सुर्गेचे थेवे एकठांय करूंक आमकां आपयता. निराशीपणांत गोरी आमी सांडल्या. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून आमी आमच्या जिवितांत सांडल्या. कितें करचें कांयच समजना. पूण ह्या वेळार आमी देवाचेर भावार्थ धरुया आनी कोरोना व्हायरस हें सदांच उरचें ना, केन्ना तरी काबार जातलें. गुडे देवान आमकां टायम दिला. आमी मागीर कितें करतलीं बरे भाशेन आमी प्लॅन करुया आनी मागीर हें निराशीपण आमचें पयस करुया. तोच जेजू जो आमकां सांडलोल्यांक सोदूंक येता थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे कडेन आमकां बोड आनी कृपा आमकां मागून घेवया. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावया. मातयेचे भांगार करून C24 पान 30 आनी 8 C24 पेज 38. मातयेचे भांगार करून शोकाय तूं एकाच उतरां मातीतून आमचे जिणे भांगार कर पवित्र आत्म्या दयाळ बापा भक्तीपणान किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका मुझे भवंबडीनो ये मुझे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार तेफा बापाक मानतात असले जामून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आतां आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका स्वता मोपलोलें बलिदान जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काली आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवनपण परकोडटा. धीर बोरवाशान ताचे मोहिमेवती आनी कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचेर नवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बाबा
खरंच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परींचे वंशातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्याने देन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलीं. हें म्हज्या उगडासा करात. Pavartaso gut purgotia, Jesu melo, Jesu ciwonzala, Jesu nowian yetolo. Bapa, Jesuच्या मोर्ताचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखेपी तुमी चेरवीस जालेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर भौतीक प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमुसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा मणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची आपआपल्या घरांनी रावन हे वेदीची हे मिसांत पांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्यून जुजे, भाग्यून दोमृत, भाग्यून क्लारा, आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. Avambrino, जेजू बरो गवळी आनी आमी ताच्यो शेळयो आनी शेळयो कश्यो तरेतरेच्या कारणाक लागून बो करून व्हडपणाक लागून आशेक लागून हे पिडेक लागून घोडी आमी सांडल्या. तोच जेजू बरो गवळी आमचे सोदीक येता, आमी सांडल्या ती आमकां सोदून काडटा आनी आमकां खुशालकायेन भरता आनी भरीत आसा. देखून जेजू बऱ्या गवळ्या खातीर आमच्या जिवितांत अनुभवलेले खुशालकाये खातीर सांडलोली आसल्या तेन्ना पोत्तून ताणें आमकां सोदून काडलेल्या खातीर ताका दिनवासून ताका आर्गां दिवन जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारून बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजो चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी कुशालकायेन शांती दिवया. देवाचे देवाचे शेळे शेळी संवसाराचे संसाराचे पाप पाप काटिले काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बोलाकी मेवतली. Spiritual communion prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come into my heart spiritually. I embrace you as if you were already there, and I unite myself to you wholly. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रियांक हांवदार D40 आनी 6 570 आनी 4 D46 पेज 74. देव स्वता सांगता शेळया गावता मोचे वरवीं भितर सोल्यार कोणूय दोजांव जातलो साल्वा. Zoro dava subavudan Peuta viswaso da suci Ama sheria godia Jesu Eka zidando vorzovu Peuta viswaso da suci Ama sheria godia Jesu Eka zidando vorzovu. Coronavirus prayer. Almighty and merciful God, you assure us that your hand is not too short to save, nor your ear too dull to hear prayer. You have revealed that you are ever attentive to our supplications. Your children are under the grip of fear because of the fast spreading coronavirus pandemic in the different parts of the world. Send the power of your word and calm the storms of fear and desperation. Father God, take authority over this present crisis that your children may live in peace and security. You are the Lord who heals us. Heal those affected and strengthen their afflicted families. Give courage and protection and comfort to the medical personnel taking care of the sick. May your grace and comfort surround the dying, and may their souls
rest in peace. Holy Spirit, give wisdom and guidance to the scientists doing research, that they may develop an effective medicine to combat the sickness speedily. We pray for the government authorities that they may take appropriate steps for the good of the world. Lord Jesus, we remember you said, God so loved the world that he gave his only Son, that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. With the apostles, we cry out to you, Lord, save us, we are perishing. Let not this present crisis lead your children to fear and gloom. Let them rather turn their hearts to you, finding their hope in you, who is our refuge forever and ever. Amen. प्रार्थया. देव आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नवें जिवन आनी गोठायेन भरलें. सुर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. Amen. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावया. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. E10 पान 202. E10 page 82. एकाच भावार्दार आमी चलच्या, आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्या, आपणा सारकेली आमी वाडच्या, घालतांव काळजांनी आपलो वखो, आपणा सारकेली आमी वाडच्या, घालतांव काळजांनी आपलो वखो. सर्वेस्परा